नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव बरें तोंडाक करता शिणाण्यो हाडलेल्यो आमगेर बारीकूच अश्यो आसल्यो त्यो हांवें उजरायले म्हणजे कल्ल्यायल्यो आनी तांकां मीठ लावन धुवन बीन दवरल्या आनी आतां हांव पयलीं वांटण करता। कायल दवरल्या, भितर तेल घातला, तें तापलां, आतां भितर लसूण घालुया आनी कांदो घालुया। आता लसूण आनी कांदो जालो, आता भितर आलें घालता आनी सोय घालता आनी बरें वाट्टा भाजून। सोय बरी जावनी पळया। आता हे सोय आसा ती बरी भाजल्या पळयली। आता ते निवले की ना हांव आता तेजें वांटण करता। हे पळया, त्याच कायलेन आता हांवें तेल घातलें आनी भितर कांदो घालता। हो पळय, आता कांदो जालो भाजून। आता भितर टोमॅटो आनी मिरची घालुया आनी मातसो कांदो जादा जाल्यार जाता। शिणाण्यो हांवें पळया धुवन बीन दवरल्या, मीठ लायिल्लें पयलीं आनी बरें अर्दे वर दवरली आनी मागीर बरी धुली ती। ही पळया, बारीकूच मांस पळयलें। हे पळया, आतां हांव हातून न्ही हळद घालता आनी तांबडो मिरचीचो पिठो घालता। आतां हातून तांबडो मिरचीचो पिठो घातलो आनी हळद घातली। आता हांव हे पळया शिणाण्यो घालता, ती घालता। इल्लेशें भितर उदक आसा तें आसुनी आनी आता ही बरी शिजोनी। हे पळया, आता हेका सारकी 15 मिनटां जाली शिजले ते मांस शिणाण्याचे। आनी आता भितर गरम मसालो घातलो आनी आता वांटण घालता भितर। हे पळय, आनी आपल्याक जर ताट जाय, जर अशें दाटूच दवरपाचें, पातळ जाय जाल्यार उदक घालपाचें। आता न्ही हेका बरो खतखतो आयलो, हेतून मीठ घालुया चवी पुरतें। हे पळया, आता हे बरें शिजले आनी एक 10 मिनटां सुमार। आनी आता भितर घालुया सोलां। आता हातून सोलां घातली न्ही, आता 1 मिनीट बरी शिजोनी ते। हांवें मातशें पातळ केले पण ते मागीर आडटले। आनी आता घालुया भरपूर अशी ओली कोथंबीर आनी बऱ्यापैकी तोंडाक जाले तयार। जेवपाक बी सारकें मस्त बरें जाला। अशेंच तोंडाक तुमी तुमच्या घरा करा। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा। सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा। आनी आता तुमी पळयता न्ही म्हजो व्हिडिओ आनी मागीर पळयता, तांकां हांव मना पासून सांगता थँक्यू आनी खरेंच तुमचें देव बरें करूं।